you, Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, thank you for this time. Thank you, Lord Jesus, for your presence. As your word says, Lord, when two or three are gathered in your name, you are in our midst. Thank you, Lord Jesus, for your presence. We worship you. We bow down, Lord Jesus. Thank you, Abba, for your grace, for your mercy, and for your always faithful, Abba. Thank you, Holy Spirit, for bringing all of us in one accord to receive your word, to incline our ears to your word, to sow your word in our heart. Lord, in the name of Jesus, I take the authority with your mighty name, Jesus. I rebuke every spirit of unbelief, every spirit of doubt, every spirit of confusion that tries to distract or steal the seed of your word, Lord Jesus. And in the name of Jesus, we silence every voice which contradict to your word, Lord Jesus, because this ground is holy and this atmosphere is shielded, protected by your precious blood. Thank you, Lord Jesus, for your shalom. Thank you, Lord Jesus, for guarding our minds and hearts. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, take complete authority of this session. Take complete authority of my tongue, of my vocal cord, of my mind. Let everything align with your word, Lord Jesus. Holy Spirit, you speak. Thank you, Lord Jesus, for opening our eyes, our ears to see beyond the natural. Thank you, Holy Spirit, for taking complete control. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord. So आम्ही कालचे Praise the Lord, sister. प्रेज द लॉर्ड सिस्टर काल जे आमकां सिस्टर एना शिकयताली कोणा कुडक आसा काल कितें शिकयता ती काल कितें शिकलोली आमी फेथा वयर फेथ सेन्स आनी आमचे सेन्सीस रायट आमची कार्नल मायंड सारकें थँक्यू जीसस सो फेथ म्हणजे कितें आतां पोतून नाके रिविजन करूया फेथ म्हणजे कितें फेथ is a substance of things hoped for, evidence of things not seen, right? Hebrews 11 verse 1 आमकां सांगता हिंगा बरयला now faith म्हणजे आता now faith is a substance of things hoped for, evidence of things not seen. आता एविडन्स दिसोना एक्झाम्पल घेतलो जाल्यार आता म्हज्या घरान वायफाय रावटर हा पूण म्हाका वायफायाचे न्हू सिग्नल दिसची पडनाय ना म्हूण म्हाका ते फील जायनाय ना म्हूण म्हाका ते टेस्ट करूंक मेळनाय सारके पूण ते सिग्नल आहा म्हणून म्हाका कितकोन बिलीव जाता because I see the effect, right? Connectivity हांव तुमकडे आता थ्रू वायफाय थ्रू इंटरनेट कनेक्ट जावन हांव तुमचेशी उलयता सारकें तुमचे मोबायलाचे वायफाय डेटा कनेक्शन आसता रायट फोन सिग्नल आसता वोडाफोन जावं आयडिया जावं तेंचे सिग्नल आसता पूण ते आमकां दिसटी पडटाय ते सिग्नल ना पूण आमी कित्याक बिलीव कोत्ताय कित्याक आमी कनेक्ट जाता रायट जेन्ना आमी इंटरनेट कॉलिंग कोत्ता जशें आतां तुमी सोगलीं गुगल मिटाचेर आमी मेवता एकमुकल्याक ते कशें पॉसिबल हा थ्रू इंटरनेट रायट टू कनेक्टिविटी सारकें तेच भाशे भावार्थ न्हू आमकां कोणाशी कनेक्ट कोत्ता देवाशी टू द अनसीन रेल्म टू गॉड आनी आमचे स्पिरिटान कितें गायला फेथ गायला रायट फेथ सेन्स काल आमी शिकलाय रायट आनी हो फेथ कसो येता फेथ कसो येता Romans 10:17. उतर आयकून आनी आयकून येस जेजूचे उतर आयकून आयकून फेथ येता थँक्यू जीसस I don't know why it's not going down. Thank you, Lord. दिसता तुमकां Romans 10:17 आमकां सांगता so then faith comes from hearing the message and the message comes through preaching Christ. So जितले पावटी आमी जेजूचे शुभ वर्तमान आयकता जेजूचो गुड न्यूज आयकता तितले पावटी कितें जाता भावार्थ येता रायट फेथ येता सो काल आमकां सिस्टर एनान एक क्वेश्चन विचारलेलो
फेताचे फाउंडेशन कितें काय म्हणून उडका आसा कोणाक हियरिंग सो फेथ कसो येता हियरिंग आणि कोणाचे उतर आयकून येता जेजूचे आता ओल्ड टेस्टमेंट देवाचे जायते इन्सिडेंट हाय जिंगा यू नो हे जाले ते जाले तिंगा फेथ येता ओ भिरांत येता भिरांत येता पूण जेन्ना तूं जेजूचो शू वर्तमान तूं जेजूक यू नो देवाक तूं जेजूच्या दोळ्यांतल्यान पळयता तेन्ना फकत फेथ येता रायट मोग येता एक अश्युरन्स एक कॉन्फिडन्स येता सो फेथ आमकां कसो येता जेजूचे शू वर्तमान आयकोन जेजूची खबर आयकोन आमकां भावार्थ येता आणि तेच आमचे फाउंडेशन रायट when we hear God's word काल आमी हो स्टेटमेंट बरयलेलो when we hear God's word and receive it in our heart that is when faith takes a root सो जेन्ना आमी जेजूची बरी खबर आयकता आणि आमी ते रिसीव करता एक्सेप्ट करता बिलीव करता आमच्या काळजान तेन्नाच तो फेथ मुळांक येता रायट आणि आमचो फेथ कोणाचेर तोकलेलो आसा सिस्टर कोणी आमचो फेथ कोणाचेर आसा आमचे फेथाचेर आमी डिपेंड आहाय कोणाचे फेथार जेजूचे रायट आमकां हिब्रूज 12:2 सांगता हिब्रू चॅप्टर 12 वर्स 2 सांगता लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर अँड द फिनिशर ऑफ आवर फेथ आमचो ऑथर आनी फिनिशर फेथ आमच्या भावार्थाचो सुरवात आनी एंड हुंय जाता जेजूचेर रायट आमी आमचे फेथार आसाय फेथ एक गिफ्ट रायट आमकां जोण एकल्याक फेथ इज अ स्पिरिट फेथ इज अ गिफ्ट आणि आमचो फेथ कोणाचेर बुनियाद आहा आमची फेथाची आमच्या फेथाचेर आमचो फेथ कितें जाता वेवर जाता रायट जायते पावटी ना आमचो फेथ कोणाचेर तोकलेलो आहा लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर अँड द फिनिशर ऑफ आवर फेथ who for the joy that was set before him endured the cross despising the shame and has sat down at the right hand of the throne of God. So आमचो भावार्थ आमचेर ना पूण जेजूचो भावार्थान आमी ऑपरेट करता रायट गॉड कायंड ऑफ फेथ आमी आयकला न्हू गॉड कायंड ऑफ फेथ थँक्यू लॉर्ड जीसस थँक्यू जीसस आणि आमकां जोण एकल्याक सेम मेजर ऑफ फेथ दिला Yes. Thank you, Jesus. I don't know what is happening. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus, Lord. Romans 12:3 आमकां सांगता न्हू आमकां जोण एकल्याक सेम मेजर ऑफ फेथ दिला आणि हे फेथांतल्यानूच आमी देवाक प्लीज करता रायट फेथांतल्यानूच आमकां देवाक प्लीज करपाक जाता आतां कोणें म्हणपाक जाता की म्हाका भावार्थ ना पूण त्या मनशाक चड भावार्थ आहा म्हणून आमी म्हणूंक जाता कित्याक आमकां जोण एकल्याक सेम मेजर ऑफ फेथ दिला थँक्यू लॉर्ड जीसस आणि काल आमी स्टार्ट केल्ले टिचींग आमी कशी देवाक प्लीज करता काय म्हणून स्क्रिप्चर आमकां सांगता हिब्रूज 11:6 but without faith it is impossible to please God so आमी देवाक कशी प्लीज करता through faith right without faith it is impossible to please him and तो faith कोणाचो आमचो faith जो जेजून आमचे भितर ऑलरेडी रोमन्स 12:3 आमकां सांगता ऑलरेडी म्हणटा हो faith आमचे भितर घातला हो faith एक देणे रायट एक गिफ्ट रायट आमी आमचे फेथाचेर उडोना पूण जो जेजून आमचे भितर फेथ घातला तोच जावन आसा द ऑथर अँड द फिनिशर ऑफ आवर फेथ सो ताचेच फेथान आमी देवाक प्लीज करता रायट कित्याक आमकां स्क्रिप्चर सांगता विथआउट फेथ म्हणटा इट इज इम्पॉसिबल टू गॉड आनी काल माय सिस्टर एन क्वेश्चन विचारलो आमी देवाक इन प्लीज कितकोन करपाक शकता उडकास हर स्क्रिप्चर Romans 8:8 घेतलेलो आमी those who obey their human nature cannot please God आता देवाक प्लीज करतली जाल्यार आमी कित्यान ऑपरेट करपाक जाय स्पिरिटान रायट सॉरी स्पिरिट ऑफ फेथ फेथान रायट
जेन्ना तू जेजूच्या फेथान ऑपरेट करता, तुज्या फेथान तू ऑपरेट करता तेन्ना तू देवाक प्लीज करता. आनी आमी देवाक निराशी कशी करता जेन्ना आमी आमचे ह्युमन नेचरान ऑपरेट करता. इस रोमन्स 8:8 कंपेर केल्यार थिंगा सांगता दोज कंट्रोल बाय फ्लॅश कॅन नॉट प्लीज गॉड म्हणटा. सो आमकां सेन्सीस आमकां जोण एकल्याक सेन्सीस आहाय रायट, हियरींग, सीईंग, टेस्टींग, थिंकींग, ह्यो सेन्सीस सगल्यो आमकां देवान दिल्याय रायट. इफ सपोज आमकां जिबेक टेस्ट आसोंक ना जाल्यार आमी जेवण चाखोवक पावता आसली ना. इवन कानाक सपोज आमकां आयकोंक येवंक ना जाल्यार आमकां म्युजीक कितें वो कोणो उलयता कितें तें कळटा आसलें ना. सो हे सगळे सेन्सीस न्हू आमकां दिल्याय देवान, एक देणें दिलां. पूण जायते पावटी न्हू आमी हे सेन्सीसाक न्हू आमचेर ओवर रूल करपाक दिता. कित्याक आमी जाणा आमची आयडेंटिटी कितें सिस्टर कोणी आतां, वी आर स्पिरीट रायट. स्पिरीट आनी स्पिरिटान कितें घातला, जेजून आपल्याचो भावार्थ घातला, सेम मेजर ऑफ फेथ घातला. जो जेजूक आहलोलो, जो सेंट पॉलाक, सेंट पिटराक आहलोलो तोच सेम मेजर तुका चोड म्हाका उणें न्हू, सेम मेजर ऑफ फेथ घातला. पूण जेन्ना आमी आमचे फ्लॅशान ऑपरेट करता, आमचे सेन्सीसान, आमच्या कार्नल सेन्सीसान ऑपरेट करता, आमी कितें करता देवाक डिसप्लीज करता रायट. वी कॅनॉट प्लीज म्हणून बरयला. आनी जायते पावटी न्हू हिंगा मिसअंडरस्टँड जाता. जितले पावटी फ्लॅश म्हणून येता आतां फ्लॅश म्हणजे कितें सिस्टर कोणी, म्हणजे बॉडी बॉडी म्हणजे कुडीचे सांगता पळय हिंगा न्हू. सॉरी थँक्यू लॉजीस, नो प्रॉब्लेम. चय जायते पावटी हिंगा जायते स्क्रिप्चरान बरयला न्हू फ्लॅश फ्लॅश म्हणून बरयला आहा, दोज कंट्रोल बाय फ्लॅश कॅनॉट प्लीज गॉड म्हणजे. आतां फ्लॅश म्हणजे न्हू बॉडी न्हू, फ्लॅश म्हणजे आमचे सेन्सीस, आमचे इमोशन्स. ओके, बॉडी आमची टेम्पल ऑफ द होली स्पिरीट आमकां स्क्रिप्चर सांगता. हांव न्हू कांय स्क्रिप्चर वयरूच वचना. 1 Corinthians 6:19 आमकां सांगता, सेंट पॉल म्हणटा, ओ डू यू नॉट नो दॅट युअर बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ द होली स्पिरीट हू इज इन यू, whom you have from God and you are not your own. So Saint Paul आमकां बॉडी म्हणटा देवाचे वासने, देवाचे ड्वेलिंग. आमची बॉडी म्हणटा देवाचे ड्वेलिंग. पूण फ्लॅश म्हणजे बॉडी न्हू. फ्लॅश म्हणजे आमचे सेन्सीस, आमचे इमोशन्स, आमची कार्नल मायंड, वे ऑफ थिंकिंग, चुजींग. फ्लॅश म्हणजे लिव्हिंग बाय सेन्सीस. अंडरस्टँड जाता सगल्यांक. आणि स्पिरीट म्हणजे फेथ, लिव्हिंग बाय फेथ. लिव्हिंग बाय स्पिरीट म्हणजे लिव्हिंग बाय फेथ इन गॉड्स वर्ड. पूण जायते पावटी आमचे जिविताचे डिसिजन कोणाचे बेस्ड जाता, आमचे स्पिरिटाचे बेस्ड ओ आमचे सेन्सीस जेका आमी फ्लॅश म्हणटा, कार्नल मायंड, जे आमकां दिसती पडटा, जे आमकां आयकोंक येता, जे आमकां फील जाता, जे आमकां दिसती पडटा तेजेर आसता रायट. So the only life that pleases God is a life of faith, not a life led by a senses or emotion. आमी देवाक फकत प्लीज करूंक शकता जेन्ना आमी आमचे जिवीत फेथान चलता, स्पिरीट मायंडान चलता. कित्याक आमच्या स्पिरिटान जेजून तो भावार्थ डिपॉझिट केला. तेन्नाच आमी देवाक प्लीज करता. आनी आमी देवाक अनप्लीज कशी करता जेन्ना आमी आमचे कार्नल मायंडान चलता, कार्नल मायंडाचेर चड बिलीव करता, जे आमकां दिसती पडटा, जे आमकां आयकोंक येता, जे आमकां फील जाता. आमी देवाच्या उतराकीन आमी जे कितें दिसता, कितें आयकों येता, कितें फील जाता तेका चड आमी एटेन्शन दिता, तेका चड आमी मानता जाल्यार आमी कार्नल वेयान चलता. थँक्यू लॉर्ड जीसस. आतां हिंगच्यान सगल्याक अंडरस्टँड जालें. थँक्यू जीसस. नाताली आंटी अंडरस्टँड जालें हिंगच्यान. थँक्यू जीसस. आतां थँक्यू जीसस. आतां न्हू आमी एग्जाम्पल्स पळया बायबला वयले. आमी जायते पावटी हें वाचला रायट, मॅथ्यू चॅप्टर 14 जेन्ना पिटर दोर्याचेर चलता रायट. थँक्यू लॉर्ड जीसस. जेन्ना पिटरान जेजूक पळयलो तो दोर्यार चलोन येतालो तो, ते सगळे भियेले.
आणि पिटरान म्हणलें न्हू, जेजून म्हणलें भियेनाका हांव तो. पूण जेन्ना पिटरान म्हणलें तूंच जाल्यार आपल्याकूय हुकूम घाल उदकार चलपाक, रायट? Thank you, Lord Jesus. हांव वाचतां. Peter spoke up, Lord, if it is really you, order me to come out on the water to you. Come, answered Jesus. So Peter got out of the boat and started walking on the water to Jesus. But when he noticed the strong wind, he was afraid and started to sink down in the water. Save me, Lord, he cried. At once Jesus reached out and grabbed hold of him and said, What little faith you have! Why did you doubt? Thank you, Lord Jesus. आता पिटरान कितें सांगलें आपल्याकूय कमांड दी उदकाचेर चलपाक आनी जेजून ताका यो म्हणलें, रायट? आनी पिटर चलोंक लागलो आनी पिटराचे दोळे पयले खूंय आसलोले? जेजूचेर, रायट? हे जीजस जेजूचेर आसलोले. सो जे मेरेन पिटराचे दोळे जेजूचेर आसलेलो पिटर कितें कोत्तालो? चलतालो उदकार, रायट? पूण जेन्ना पिटराचे दोळे तेचे दोळे जे सेन्सीस तेका त्यो लारो दिश्टी पडोंक लागले, तेका तो वारो दिश्टी पडोंक लागले. हिंगा बरयला बट बरयला. बट वेन ही नोटीस द स्ट्रॉंग विंड, दोळ्यांनी पयलें कितें तेणें? स्ट्रॉंग विंड पयलें, रायट? कानांनी वाऱ्याचो आवाजूय आयकलो आसतलो, सारकें? जेन्ना आमी सेन्सिसांनी ऑपरेट कोत्ता कितें कोत्ता? भिरांत घेता, रायट? आनी जो पिटर स्विमींग जाणा आसलेलो तो पिटर कितें जालें? बुडलो, रायट? थँक यू, लॉर्ड जीसस. बुडलो. आनी ही इन्सिडंट जावचना पयलीं पिटरान पयलां की 2 उणे आनी 3 मासल्यो मल्टिप्लाय करून 5,000 दादल्यांक जेवण, बायलांची कावंट आनी भुरग्यांची कावंट दवरूंक ना, 5,000 लोकांक जेवण दिलें. ही मिलाग्र पयली तेणें पयली, रायट? पूण जेन्ना ताचे दोळे जेजू वयले आल्ले आनी लारांचेर गेले, कितें जालें? सेन्सिसान ओवर पावर केलो, रायट? पिटराक. आनी तो बुडलो. सो आमी कितें शिकता? जेजूचे दोळे म्हणजे कितें? जेजूचे दोळे म्हणजे जे आमकां प्रॉमिसीस आहाय ती जेजूचीच लव लेटर आमकां, रायट? आनी ताची प्रॉमिसीस येस एंड एमेन, रायट? तीच प्रॉमिसीस आमच्या काळजान हाय. पूण जेन्ना आमचे सेन्सीस आमचेशी उलयताय, आमचे दोळे ते आमचे सेन्सिसाचेर आसता, सेन्सीस आमकां ओवरपावर कोत्ता, ओ जे प्रॉमिसीस जे म्हणटाय तूं अविस्वाशी जायत, पूण हांव म्हज्या उतराक सदांच विस्वाशी. 2 तिमोथी 2:13 आमकां सांगता. जायतेशेच प्रॉमिसीस आमकां दिल्याय, रायट? थँक यू, लॉर्ड जीसस. सो हो एक्झाम्पल अंडरस्टँड जालो डिफरन्स बिटवीन फेथ सेन्स आनी आमचे सेन्सीस, आमची कान्नल. थँक यू, लॉर्ड जीसस. आता आनी एक एक्झाम्पल घेया. मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 1. ओके, हिंगा जेजू कितें कोत्ता? आपल्याचे सगळे शिसांक आपयता. जीसस कॉल्ड हिज 12 डिसायपल्स टुगेदर and gave them authority to drive out evil spirit and to heal every disease and every sickness. ही आमकां स्क्रिप्चर सांगता की जेजून 12 जाणांक विचून काडले आनी तांकां कितें दिलें? पदवी दिली, रायट? कसली पदवी दिली सिस्टर कॉनी? देंवसार काडपाची आनी दुयेंतां बरी करपाची, रायट? टू हील एवरी डिजीज. हिंगा लिमीट काडलें. उमक्यो डिजीजीस तुमकां कावर नाय, थोड्योच कावर हाय. कंडिशन घातलेले सगळे, रायट? एवरी म्हणजे सगळे, रायट? एवरी हितून सगळेच येता. एवरी डिजीज अँड एवरी सिकनेस. सो तांकां पदवी दिल्ली, सारकें? मॅथ्यू 10 पयलो येता, रायट? आतां मॅथ्यू 17 न्हू. थँक यू, लॉर्ड जीसस. हांवें फूल शेअर केलें ना, हाफूच शेअर केलां. तुम्ही वाचाय, ओके? मॅथ्यू 17 हितून मार्क 9 देखून बरें आहा तें. मॅथ्यू 17 कितें जाता? एक पाय आपल्याचे तेच्या चेड्याचेर देंवसार बसलेलो आसता.
आणि तो आपल्याच्या चेड्याक ताच्या जेजूच्या शिसाशी घेऊन येता. तेजे वयलो तो देंवसार बसलेलो आहा तो काळ म्हणून. Thank you, Lord Jesus. वाचता. When they returned to the crowd, a man came to Jesus, knelt before him, and said, Sir, have mercy on my son. He is epileptic and has such terrible attacks that he often falls in the fire or in water. I brought him to your disciples, but they could not heal him. आता डिसायपल्सांक पदवी दिलोली सिस्टर कॉनी सोयताना काळपाची आम्ही मॅथ्यू 10 पयला मॅथ्यू 10 पयलो येता रायट होय. तांकां पदवी दिल्ली पूण कितें जालें तेमी कितें पयलें तेमी पयलें की हो चेड्याक एटॅक्स येताय कसली एटॅक्स येताय फिट्स मारताय रायट आनी तो चेडो कितें करता तो पॉजेस आहा तेका फिट्स मारताय तेच्या तोंडांतल्यान फोम भायर सरता मार्क 9 न्हू बरें एक्सप्लेनेशन आहा ताच्या तोंडांतल्यान फोम भायर सरता तो आपल्याक उज्याक आनी उदकाक उडयता सो हें तांकां सगलें दिसता दोळ्या मुखार जाता तें होय. होय सिस्टर. दिसता न्हू तांकां दिसता की हो कसो चेडो आपल्याक एटॅक करता कसो तो तेजे फिट्स मारून तो हालता तोंडांतल्यान फोम भायर सरता कसो तो आपल्याकूच हर्ट करता आपल्याकूच मारता आपल्याकूच उदकांक आनी उज्यान उडयता हें सगलें शिसांनी पयलें आनी हिंगा लास्ट बरयलां बट दे कुड नॉट हील हिम पूण तांकां पदवी दिलोली प्रॉमीस दिलोलें आयज आमकांय प्रॉमिसीस दिल्याय होय. पूण आमी ती प्रॉमिसांचेर फावंडेशन घायलां ओ आमी जें कितें आमकां दिश्टी पडटा आमचे सेन्सीस हिंगाय पळय मॅथ्यू 10 आमी वाचलां की तेका ऑलरेडी तांकां आपूण तांकां ऑथॉरिटी दिल्ली टू कास्ट डावन डिमन्स टू हील एवरी डिजीज एंड सिकनेस म्हणून सांगलोलें पूण जेन्ना शिसाचे दोळे तो फोम भायर सरता तो आवाज करता तो आपल्याकूच हर्ट करता कितें जालें सेन्सीस ओवर पावर जाले रायट अनबिलीफ येयलो रायट तांचे सेन्सीस डॉमिनेट करूंक लागले तेकाच लागून जेजून म्हणलां न्हू हिंगा थँक्यू लॉर्ड जीसस Jesus answered, How unbelieving and wrong you people are. How long must I stay with you? How long do I have to put up with you? Bring the boy here to me. Jesus gave a command to the demon. आता जेजू हिंगा सेन्सिसान ऑपरेट जालो ओ फेतान फेतान पूण डिसायपल्स कितें जाले तांकांय सेम पदवी दिल्ली सेम ऑथॉरिटी दिल्ली आयज आमकांय अकॉर्डिंग टू मार्क 16 लूक 10 आमकांय ऑथॉरिटी दिल्या आमकांय पदवी दिल्या सपोज एक कोण सायडीन बेरो आहा आनी तुका देव इन्स्पायर करता ताचे कानार हात दवर रिब्यूक दॅट स्पिरीट ऑफ डेफनेस आमकां करेज आहा काय करूंक ओ आमी म्हणटली डॉक्टरागे गेल्या बरो जावचें ना लॉस जाल्या जायना सेन्सीस एम्पावर कोन्नाय चड कोत्ता सो हिंगा जेसू म्हणटा हाव लॉंग डू आय हॅव टू पुट अप विथ यू ब्रिंग द बॉय हियर टू मी Jesus gave a command to the demon and it went out of the boy and at that very moment he was healed. My disciples Jesushi isattai. Then the disciples came to Jesus in private and asked him, Why could not we drive out the demon? It was because you don't have enough faith. Jesus answered, I assure you that if you have faith as big as mustard seed, आता सिस्टर कोणी सासवाची बी कितली व्हडली आसता धाकटुली आख्खे सिड्सा मोदें ती धाकटुली देव केदो तुका गोलायता येदो भावात घेवन यो म्हणटा सासवाची कोणी इतली तो म्हणटा I assure you that if you have faith as big as mustard seed, you can say to this hill, go from here to there, and it will go. You could do anything.
Thank you, Lord Jesus. Trust. सो हेंच्यान सगळ्यांक डिफरन्स कळ्ळें फेथ सेन्स आनी आमचे कार्नल सेन्स. Yes, sister. थँक यू लॉर्ड जीसस. आता आनीकूय एक्झाम्पल घेया पूण हो एक्झाम्पल घेवचना पयलीं न्हू आमी हेब्रू 6:12 आमी कालूय सिस्टरेनान घेतलेली. हे स्क्रिप्चर आमकां सांगता न्हू डू नॉट बिकम लेझी म्हणटा. But be imitators of those who through faith and patience inherit the promises. आमकां imitate करपाक लायला रायट. कोणाचे एक्झाम्पल्स घेवपाक लायले जेमी फेथ आनी पेशन्सान देवाचे जे कितें प्रॉमिसीस आसलेले ते इनहेरिट केलाय रायट. Yes. सो तेच भाशेन आमी अब्राहमाचो एक्झाम्पल घेया. हिंगा अब्राहमाचे आमकां सांगता रोमन्स चॅप्टर 4 वर्स 19 to 21. हिंगा बरयला he did not, आता ही तो अब्राहम, his faith did not leave him even though he was almost 100 years old. He knew his body was partially dead and that Sarah was not able to have children. His faith did not waver and he did not doubt God's promises. His faith filled him with power and gave praise to God. He was absolutely sure that God would be able to do what he has promised. आता अब्राहम सेन्सिसान ऑपरेट करतालो ओ भावार्थाच्या सेन्सान ऑपरेट करतालो. भावार्थाच्या. तेका प्रॉमिस दिल्लो एट द एज ऑफ 75 रायट. Yes. थँक यू लॉर्ड जीसस. पूण कितें तेका कितें दिसलोलें तेची कूड पार्शली डेड बरयलेली आहा. पार्शली डेड. साराचो कुसवोय पार्शली कांयच होप ना भुरगे जावपाचे. सो तेंची कूड तेंचेशी उलयनासली. उलयताली पूण तेणे कितें कन्सिडर केलें. अब्राहमान कितें कन्सिडर केलें. आपल्याची कूड कन्सिडर केली. साराचो मेल्लो कुसवो कन्सिडर केलो. जे देवान ताका येस जो देवान ताका प्रॉमिस दिल्लो टू इनहेरिट की ताची सोसोत सासनाच्या सासना रात चलयतले आनी वी आर हीज दिस थिंग रायट डिसेंडंट. आमी सोगली कोणाची ताचीच डिसेंडंट रायट. थँक यू लॉर्ड जीसस. सो हिंगा आमी अब्राहमाच्यान कितें शिकता की ताणें आपल्याची कूड कन्सिडर करूंक ना. साराचो कुसवो कन्सिडर करूंक ना. हिंगा बरयला हीज फेथ जो फेथ सेन्स आसा हीज फेथ डीड नॉट वेवर. ही डीड नॉट डाउट गॉड प्रॉमिसीस. जेन्ना जेजून शिसांक पदवी दिल्ली एक अधिकार दिल्लो टू कास्ट आउट डिमन टू हील द सीक. पूण जेन्ना तांचे दोळ्या मुखार जेन्ना तो तेका फिट्स मारताले तो फोम भायर काडटालो तो आपल्याकूच हर्ट करतालो आपल्याकूच अटॅक करतालो ते पळोवन कितें जालें सेन्सीस तांकां ओवरपावर केले रायट. ते भियेले रायट. तेमी म्हणलें आमच्यान जावचें ना. थँक यू येस. पूण हिंगा आमकां दिसता वॉट वी कॅन लर्न. हिंगा आमकां हिब्रू 6:12 सांगता इमिटेटर म्हणटा इमिटेट कोराय म्हणटा. तांची एक्झाम्पल तांची देख घेयाय. दोज हू थ्रू फेथ अँड पेशन्स इनहेरिट द प्रॉमिसेस. आनी फेथ आनी पेशन्स दोगांय ट्वीन दे गो हँड इन हँड. सो हिंगाय अब्राहमाक साराशी तांचे सेन्सीस उलयताले सगळे वदांतल्यान उलयताले पूण तेमी येस थँक यू येस पूण तेमी ते कन्सिडर करूंक ना. हिंगा बरयला हीज फेथ filled him with power and gave him praise to God. तो निराशी जालो केन्ना देवा हें जातलें केन्ना हांव राष्ट्राचो बापूय जातलो. हिंगा म्हजी कूड ओद्दी मेली. साराचो कुसवोय ओल्ड एजीर आहाय ती आतां कांयच ना पूण तो निराशी जातालो गुणगुणटालो. हिंगा बरयलें आनी ही गेव प्रेज टू गॉड. सो फेथ ऑफ स्पिरीट कितें करता निराशी रावता जातेलें जावचें ना गुणगुणटा ओ देवाक वाकाणटा जॉयफूल रावता प्रेज करता देवाक.
Yes. आणि फुडें बरयलां ही वॉज एब्सोल्युटली शुअर इतले कॉन्फिडन्स तेका ही वॉज एब्सोल्युटली शुअर that God would be able to do what he has promised. And this is a big statement. He was Yes. absolutely sure that God would be able to do what he has promised. आम्ही इतले Yes. absolutely sure आसता काय आम्ही आमकांच विचारपाचें including me आम्ही इतले absolutely sure आसता काय that God would be able to do what he has promised. आता आमकां सगळे promises दिले आणि according to scripture 1 Corinthians chapter 2 verse 20 आमकां सांगता all his promises are yes and amen fulfilled, right? Yes. सगळे promises आता आमकां खुर्सा उदेशी सगळे fulfill जाले जेजून सोपाटले, right? It is finished आमी म्हणटा सो आता सगळे promises are yes and amen. आता आमी जोण ऐकल्यान faith of spiritan म्हणूंक जाय yes Lord, I'm absolutely sure that God is able to do what he has promised. I give you praise. So आमी कितें शिकलां from Abraham? Yes. तो fully persuaded जाल्लो ताजी मुडां deep रिगलेली. Right. Thank you Lord Jesus. Thank you Holy Spirit. आता thank you Lord Jesus. आमी काल हेजो एग्जाम्पल घेयलो इज्रायलाइट्स जेन्ना देवान तांकां प्रॉमिस दिलो नाताली आंटी मायक म्यूट करता मातसो आवाज येता Yes. Thank you auntie. Thank you Jesus. Thank you Jesus. जेन्ना देवान तांकां प्रॉमिस दिल्लो प्रॉमिस लँड तांकां रेडी दवरलेले रायट लँड फ्लोईंग विथ मिल्क एंड हनी आनी मागीर तेमी कितें केलें 12 स्पायस धाडले ते लँड पळोवपाक खरें मिल्क एंड हनी हा कितें हा तें पळोवपाक तेमी 12 स्पायस धाडले आनी ते 12 स्पायस गेल्ले ते कसले रिपोर्ट घेवन येयले कसले रिपोर्ट घेवन येयले Thank you Lord Jesus. Evil report. तेमी कितें म्हणलें जायंट्स आहाय म्हणलें थिंगा रायट जायंट्स आहाय म्हणलें आनी आमी ग्रास हॉपर म्हणूंक लागले ते जायंट्सा सामकार पूण तितूंतले दोग जाण जोशुआ आनी कॅलब म्हणपाक लागलो यू नो देव म्हणपाक लागलो व्हडलो आनी आमी या म्हणपाक लागलो ते जागो पॉजेस करया कित्याक ऑलरेडी देवान आमकां विक्ट्री दिलो ऑलरेडी तो जागो आमकां दिला सो हे 10 जाणांनी कितें पळयलें जे तांकां दिश्टी पडटालें रायट जायंट्स तेमी मेडिटेट केल्लें काय की तांकां इजिप्ताक सोन कशी भायर काडली मुखार दर्यो आहलोलो कितें होप आहलोलो जेन्ना इजिप्त पोरजा इज्रायल पोरजेक एटॅक करतालो मुखार दर्यो आहलोलो कितें होप आहलोलो रेड सिया थँक यू लॉर्ड जीसस काय होप आसोंक ना रायट पूण देवान तांकां रेड सी पार्ट करून सुके जमनींतल्यान तांकां क्रॉस केली रायट तांकां वाचयली रायट फ्रॉम फेरो इजिप्शियन फेरोज अटॅक तेमी हे मिरिकलाचे पॉन्डर केले हे मिरिकल तेमी कन्सिडर केले ना जेन्ना ती इज्रायल पोरजा विल्डरनसान आहलोली एवरी डे तांकां जेवण मेवतालें फ्रेश माना आनी क्विल्स फातरांतल्यान उदो मेवतालें तेमी हेजेर पॉन्डर केलें कन्सिडर केल्लें थँक यू लॉर्ड जीसस फेथ सेन्सान ते चल्ले ओ जे तांकां प्रेझेंटली तो जायंट दिश्टी पडलो आनी तेमी म्हणलें यू नो हे जायंटा बरें आमी धाकटेशे ग्रास हॉपर सो ते फेथ सेन्सान ऑपरेट जाले ओ सेन्सिसान ऑपरेट जाले सेन्सिसान आनी जेन्ना ते सेन्सिसान ऑपरेट जाले कितें जालें 40 years थिंगाच उरले रायट विल्डरनस Yes. जेन्ना आमी सेन्सिसान ऑपरेट करता आमकां फियर येता रायट आनी देवाचें उतर आमकां दिश्टी पडना अनबिलीफ येता फियर येता पूण जोशुआ आनी कॅलेबान म्हणलें तेणें होको देवाचेर फोकस दवरलो तेणें म्हणलें गॉड इज विथ अस वी विल श्युअरली ओवरकम नंबर्स चॅप्टर 14 वर्स 7 to 9 वाचल्यार आमकां दिश्टी पडटा तो म्हणटा जोशुआ आनी कॅलेब म्हणटा हे जमीन म्हणटा बोरी आनी देव म्हणटा आमच्या बाराबर आसा वी विल श्युअरली ओवरकम म्हणटा
जोशुआन आनी कॅलेबान देवाचे उत्तर पयले जे देवान तांचे पासत केल्ले ताजेर तांचो फोकस आहलोलो फेथ सेन्सार कित्याक तांचो फेथ रुटेड आहलोलो देवान जे तेंचे पासत केलां जे देवान तांकां उत्तर दिलां न्हू म्हणून सेन्सिसांचेर पूण जे 10 स्पायज आहलोले ते कितें कोत्ताले प्रॉब्लमाक मॅग्निफाय कोत्ताले रायट आमची कार्नल मायंड आमकां सांगता प्रॉब्लम इज बिगर देन गॉड whether it is financial statement, whether it is health, different area. जेन्ना आमकां giants गोलाहेर दिसताय ते म्हणटाय the problem is bigger than God. आणि spiritual जे आमचे faith sense म्हणटा my God is bigger than the problem. कार्नल मायंड जायंट्सांक पळयता स्पिरिच्युअल फेथ सेन्स आमकां पळयता देवाच्या प्रॉमिसांचेर थँक्यू लॉर्ड जीसस इंच्यान सगल्यांक अंडरस्टँड जालें थँक्यू लॉर्ड जीसस आतां आमचो डे टू डे एक एग्जाम्पल घेया सपोज आतां तूं फेथ सेन्स म्हणजे कितें जें जेजून सगळें सोपाटलां आनी तोच फेथ आमचे भितर घातला सेम मेजर ऑफ फेथ आमचे भितर घातला आनी सपोज तुवें आतां तूं डिसायड कोत्ता कोणें तरी तुका हर्ट केला आनी तूं त्या मनशाक बोगशिपाक डिसायड कोत्ता कसो डिसायड कोत्ता तुजे बोळान न्हू पूण तूं पळयता जेजून तुका कितलें बोगशिलां जेजून तुजो कितलो मोग केला आनी तूं डिसिजन घेता टू रिलीज त्या मनशाक रिलीज करपाक कित्याक जेजून तुका बोगशील म्हणून मागीर कार्नल मायंड तुका सांगता तूं कित्याक एवरी टायम बोगशिता तुवेंच कित्याक बोगशिपाक जाय तुवेंच कित्याक सॉरी म्हणूंक जायना फेथ सेन्स म्हणटा रिलीज दॅट पर्सन जसो देवान तुका रिलीज केला देवान तुका बोगशिला तुजी एन नंबर ऑफ पातकां बोगशिले खुर्सार तुका इतलो मोग दिला तुजी लॉस घेतल्या तुजे गाये आपल्याचे कुडीन घेतले आपूण नेकड रावलो फेथ सेन्स उलयता प्रॉमिसीस जी बायबलार एस एन इमेन हाय ती उलयताय पूण एक वदान तुजी कार्नल मायंड तुका सांगता तूंच कित्याक बोगशिता तुवेंच कित्याक जाप करूंक जाय तुवेंच कित्याक सदांच हें जावपाक हालतें जावपाक जाय जायना जाता न्हू सो दिस इज अ ब्लॉकेज रायट सो इट्स अ वॉर थँक्यू लॉर्ड जीसस Yes. तेच भाशेन वेन इट कम्स टू आवर हेल्थ आमकां आमचे सेन्सीस आमचे फ्लॅश सांगतले पळय गावो हा दुखता डॉक्टरान हो रिपोर्ट दिला डॉक्टरान म्हणला केन्नाच जावचें ना पूण देव म्हणटा वॉट इज ह्युमनली इम्पॉसिबल दॅट इज पॉसिबल विथ गॉड रायट पूण आमी तें कन्सिडर कोत्ता आमी एब्सोल्युटली शुअर हाय जशें एब्राहमान म्हणलें एब्सोल्युटली शुअर इतली कॉन्फिडन्स आमकां आहा काय जेन्ना फायनान्सीस आमकां सांगता यू आर अ ब्रोक तुजेशी कांयच ना बिल्स पायल अप जाताय पूण तूं आतां फेथान ऑपरेट कोत्ता तूं म्हणटा बाय फेथ आय डिक्लेर गॉड सप्लायज ऑल माय नीड तूं फेथान म्हणटा 2 कोरिंथियन्स 8:9 जेजू गरीब जालो गरीबसाणीन हे संवसारान जियेलो म्हाका रीच करपाक रायट एफिशियन्स 1:3 आमकां सांगता आमकां म्हणटा स्पिरिच्युअली बेसांवांनी बोल्ला ऑलरेडी सो आतां तूं हुंचे स्पिरिटान ऑपरेट कोत्ता फेथ सेन्सान ऑपरेट कोत्ता रायट जे स्पिरिटान तुजो फेथ घातला ते फेथ सेन्सान तूं ऑपरेट कोत्ता आनी तूं ते कॉन्फिडन्स घेता आय एम एब्सोल्युटली शुअर म्हणटा तुजे सेन्सिसाक तूं तोंड ओपन कोत्ता आनी म्हणटा आय एम एब्सोल्युटली शुअर कित्याक आतां तुजी बुनियाद तुजें फावंडेशन ऑफ फेथ कोणाचेर आहा द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ आवर फेथ कोण जेजू रायट आमी हिब्रूज 2:1 वाचलां आमचो फिनिशर ऑथर आनी फिनिशर जेजू आतां तूं तुज्या फेथान ना पूण जें कितें जेजून सोपाटलां जें कितें तुका प्रॉमिसीस येस एंड एमेन दिले तेजेर तूं आतां कॉन्फिडन्स आहा तूं एब्सोल्युटली शुअर आहा तूं आतां प्रेज कोत्ता आनी तूं तुजे सेन्सिसाक सांगता कीप क्वायट जेन्ना तुका तुजे सेन्सीस सांगता तुजो कोण मोग करना you are rejected you don't have anyone पण तू फेथ सेन्सान म्हणटा what rejected I'm his accepted in beloved आमी एफिशियन्सान वाचलां रायट जॉन गॉस्पेल ऑफ जॉन चॅप्टर 15 वर्स 15 आमकां सांगता
जेजू म्हणटा आमचो फ्रेंड जाणे आपल्याचीच लाईफ सॅक्रिफायस केली टू बिकम अ फ्रेंड. रोमन्स 8:16 आमकां सांगता दॅट आमचे भितर म्हणटा एक विटनस आहा, टेस्टिफाय करता की आमी देवाची भुरगीं. सो आतां आमी जितले पावटी आमची सेन्सीस उलयता आमी कित्यान ऑपरेट करता? फेथ सेन्स, रायट? आमी फ्लॅशान उलयना आतां, रायट? आमी एवरीडे शिकता, एवरीडे आमची मोनाची नवसोन्नी जाता. जितले पावटी आमचे फ्लॅश जे आमचे कार्नल आमकां सांगता यू आर नॉट बिलावड, यू वील नेवर गेट हील्ड, यू आर अ ब्रोक, यू आर गुड फॉर नथींग. तो आमकां आमची मायंड सांगता पळय तेणें तुका इन्सल्ट केला, तेणें तुका हर्ट केला. पूण आमचे फेथ सेन्स सांगता इवन इन्सल्ट जे तुजेर येवपाचे आसलोले ते जेजून आपल्याचेर घेतले, रायट? जेन्ना तुजे सेन्सीस तुका सांगता डोंट फॉरगिव हिम, हेट हिम, पूण तुजे फेथ सेन्स तुका सांगता पळय जेजूक खुर्सार फुल्ली नेकड, तुजे पातकाची फारीकपण जेजून दिल्लें, हू न्यू नो सीन. जेन्ना संवसार तुका रिजेक्ट करता तुजे सेन्सीस सांगताय पळय म्हणटा तूं कितलो पातकी, तुका फावना. जेन्ना आमकां कंडेमनेशनाचे थॉट्स येताय एवरी टायम न्हू, रोमन्स 5:8 वाचाय, जितले पावटी कंडेमनेशनाचे थॉट येताय, जितले पावटी तुका अनवर्ती फील जाता, रोमन्स 5:8 आमकां सांगता जे देवान म्हणटा आपल्याच्या पुताक केन्ना धाडलो जेन्ना तूं पातकी आसतना जेजू कितें जालो आमच्या पातका पासत मेलो, रायट? इतलो म्हणटा बापान आमचो मोग केलो. थँक्यू लॉर्ड जीसस. अंडरस्टँड झाले? And 2 Corinthians chapter 4 verse 18 आमकां सांगता while we do not look at the things which are seen. आता आमकां सगळें दिसता, रायट? बँक स्टेटमेंट दिसना, डॉक्टर्साचे रिपोर्ट दिसनाय, डॉक्टर्साचे रिपोर्ट सांगता काय मेडिकेशन ना, मेडिकेशन अजून डिस्कवरू केल ना, इट्स लाईफ टाईम, देर इज नो होप. एका ट्रीट केल्यार दुसरें हें जाता, तें ट्रीट केल्यार दुसरें हें जाता. सो हे सगळे सेन्सीस आमचेशी उलयता. सेन्सिसान तुका फील जाता दॅट यू आर रिजेक्टेड, यू आर अबांडन, यू नो वन लव्स यू. सेन्सीस सांगता यू आर अ ब्रोक फॉर एवर, तू सदांच एसोच उरतलो, तुजी फायनान्शियल स्टेटमेंट सदांच एशीच आसतली. हे सगळे आमकां दिसता, रायट? हिंगा बरयला while we do not look at the things which are seen but at the things which are not seen. आता भावार्थ आमकां दिश्टी पडटा सिस्टर कॉनी, भावार्थ इनविजिबल बरयला, रायट? आता आमी सगळी फोनांतल्यान हिंगा कनेक्ट जाल्या, आमकां वायफाय रेज दिश्टी पडटा, इंटरनेट डेटा रेज दिश्टी पडटा ना, बट कनेक्शन हा, तेकाच लागून आमी एकमुखल्याशी उलयता हिंगा, रायट? तेका लागून आमी बिलीव करता, रायट? सो सेम लायक दॅट फेथ इज अनसीन, आनी तो अनसीन फेथ आमकां कोणाक कनेक्ट करता? जशी वायफाय आमकां कनेक्ट करता एकमुखल्याक हिंगा क्लास घेवपाक, तेच भाशेन फेथ सेन्स आमकां कोणाक कनेक्ट करता? बापाक कनेक्ट करता. सो हिंगा म्हणटा बट एट द थिंग्स which are not seen. For the things which are seen are temporary. Your health report, your financial statement, all the evil report which contradict to the word of God is temporary. But the things which are not seen are eternal. Same Abrahamak कितें दिसताले? सगळे फॅक्ट्स दिसताले, रायट? ताजो साराचो कुसवो ऑलमोस्ट शी वॉज सो ओल्ड, तेजी खूद अब्राहमाची खूद हिंगा बरयला पार्शली डेड. सो हे सगळे ताचेशी उलयताले, रायट? पूण ताणें ते कन्सिडर केले ना. देवाक प्रेज दीत रावलो. ही ऑपरेटेड इन फेथ सेन्स. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. जेन्ना तूं म्हणटा तुजो गावो सगल्यांक दिसता, तुजी हेल्थ सगल्यांक दिसता की यू नो तूं वेट लॉस जाता, हेअर लॉस जाता, डार्क सर्कल्स, वॉट एवर तुजी हेल्थ सगल्यांक दिसता, तुजो फायनान्शियल स्टेटमेंट सगल्यांक दिसता, आनी तूं म्हणटा ना बाय द वुंड्स अँड स्ट्राइप्स ऑफ जीसस यू आर हील्ड. तूं म्हणटा की जेजू गरीब जालो म्हाका ग्रेस करपाक, आनी लोक म्हणटा हो आनी कितें, हो स्टील ब्रोक, हे आजुनी लायक हेचे मेडिकल रिपोर्ट्स आजुनी वर्स आहा आनी हे हील्ड कित्याक म्हणटा, हो हील्ड कित्याक म्हणटा?
आमी फोट मारता आमी हे प्रॉमिसाचेर तीर घोट आहाय आमी हे प्रॉमिसाचेर आमचें फावंडेशन केलां कित्याक जें कितें आतां दिसता इट इज टेम्पररी बरयलां रायट बट जें कितें तुका दिसना जें ऑलरेडी आमचे स्पिरिटान डेपॉजिटेड आहा गूड हेल्थ लायफ इन अबांडन्स जोई लायफ जी आमचे भितर आहा एफिशियन्स 1:3 आमकां सांगता आमकां देवान बेसांनी बोललां हें सगलें आमचे भितर आहा that is unseen but eternal truth, right? Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. आनी हे केन्ना घडटलें सिस्टर कॉनी जेन्ना तूं तुजे कानान आयकतलें रायट फावंडेशन आमी काल शिकलें when you hear रायट देवाचें उतर जेजूचें उतर तूं एवरी डे आयकतलें कित्याक भावात न्हू आमकां सगल्यांक सेम मेजर दिला ऑफ फेथ आमकां सगल्यांक सेम मेजर दिला पूण तो सोडोवपाचें काम आमचें देवाचें न्हू देवान सगल्यांक सेम जसो फेथ जेजूक आहलोलो सेंट पॉलाक आहलो सेंट पिटराक आहलो तोच फेथ आमचे भितर आहा सेम मेजर दिला पूण तो सोडोवपाचें वाडोवपाचें काम आमचें आनी कसो चडटलो फेथ कसो चडटा जेन्ना आमी जेजूचें उतर दिसपोटी आयकता रायट आतां सपोज जिमान वयता 1-2 दिसांनी मसल बिल्ड जाता सिस्टर कॉनी ना ना सोदां एक्सरसाइज मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज सोदांच करची पडटा रायट सो तेच भाशेन फेतू एक मसला भाशेन जितले तूं देवाचें उतर आयकता ते बिलीव करून एक्सेप्ट करता आनी तोंडांतल्यान उलयता आनी तेंच उतर तूं प्रॅक्टिसान घाता कितें जाता तुजो भावात दिसान दीस स्ट्रॉंग जायत वयता वाडत वयता रायट थँक यू लॉर्ड जीसस थँक यू होली स्पिरिट कित्याक फॅक्ट हिंगा सब्जेक्ट टू चेंज बरयला रायट हिंगा बरयला वॉट इज सीन इज टेम्पररी ट्रूथ इज इटर्नल आणि ट्रूथ म्हणजे कितें जेजूचें उतर रायट दॅट इज इटर्नल जेन्ना तूं जेजूचो मोग जाणा जाता आतां आमी हाव फेथ वर्क्स गलेशियन 5:6 आमकां सांगता फेथ वर्क्स थ्रू लव जेन्ना तूं जाणा देव तुजो कितलो मोग करता जेन्ना तूं जाणा तुका कितलें भोगशिलां दुसऱ्यांकूय भोगशिपाक सोंपें जाता रायट जेन्ना तुका ओन रियलायज जाता तुजी कितलीं पातकां भोगशिलें सारकें जेन्ना तुका सेन्सीस सांगताय पळय तेका जज कर पूण तूं तुजो फेथ सेन्स म्हणटा की जेजून तुका जज करूंक ना ही डीड नॉट जज यू तुजी पातकां जज करूंक नाय सो जेन्ना तूं जाणा बाप पूत पवित्र आत्मा तुजो कितलो मोग करता तूं जाणा बापान तूं पातकी आसतना इवन तुजी मायंड रिन्यू जावंक ना तूं पातकी आसतना आपल्याच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो आपल्याच्या एकल्याच पुताक नो जो पातक नको आहलोलो तेका तुजे पासत पातक केलो तुका नितिवंत केलें आनी त्या गायांनी तुका पेकोवणी मेवली जेन्ना तूं हो मोग जाणा जाता आनी हो मोग एक दिसांनी जाणा जायना इट्स अ प्रोसेस एवरी डे पवित्र आत्मा आमकां तेजो मोग रिवील करीत आसा कित्याक बायबल न्हू सपोज सिस्टर कोणी आतां तूं नोहाचो आर्क ऑफ कवनंट ओ टॅबरनेकल देवान न्हू सारकें मेजर दिला जाणा तूं बायबलार सारकें मेजर आहा कितले इंच कितले डायमिटर कितलो थिकनस हुंचे रुबी हुंचो क्लॉथ घालपाचो पण रोमन्स एफिशियन्सान न्हू थिंगा देवाचो मोगाचो थाव मेजूंक जायना थिंगा आमकां मेजर ना बाकी सगळे कडेन देवान इन डिटेल मेजर दिल्या पूण जेन्ना तेच्या मोगाशी पावता न्हू थाव ना मेजर ना आमच्यांनी इमॅजिन पासून करूंक जायना तेच्या मोगाचो थाव कितलो व्हडलो कितलो डीप कितलो रूंद कितलो ओशीर आमी थाव घेवंक जायना इमॅजिन पासून करूंक जायना सो जेन्ना तूं हे मोगान ग्रो जाता भिरांत तुका सोडटा तुजी सेन्सीस शटअप जाताय कित्याक तूं आतां फेथ सेन्सान ऑपरेट करता तुका ते कॉन्फिडन्स आहा तुका ती नो एब्सोल्युटली शुअर जसो एब्राहमान म्हणलें ही वॉज एब्सोल्युटली शुअर तूंय एब्सोल्युटली शुअर आहा नो मॅटर बायलान कितें हुंचे वादळ येयला कसलो जायंट कसलो गोलायत येयला आय एम एब्सोल्युटली शुअर कितें जेणे म्हाका प्रॉमिस दिला ही इज फेथफूल टू हीज वर्ड आनी तूं व्हडल्यान देवाचे प्रॉमिसीस उचारता
तुझे मोनाची एवरीडे नोसोनी जाता. And Jude chapter 1 verse 20 and 21 आमकां सांगता build up म्हणटा in a faith and stay in love of God. Stay बरयला. एक दीस आयक आनी 10 दीस हॉलिडे बरोवंक ना. Stay. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. So एक statement, when the foundation of our life, when the foundation of our life is built on God's word, God's word doubting becomes becomes difficult. difficult And believing becomes and becomes easy. Putin repeat korta, okay? When the foundation of our life is built on God's word, doubting becomes difficult and believing becomes easy. Example, suppose एक भुरगे, okay? एक भुरग्याक ताचे पायन सांगले जंप हांव तुका कॅच कोत्ता. ते भुरगे रोजार कोत्तले दिमी घालतले टेन्शनान येतलो हो म्हजो पाय म्हाका धोत्तलो वो धरचो ना कॅल्कुलेट कोत्तले दुबाव कोत्तले कित्याक करचें ना सिस्टर कोणी कोणी दिमी घालून रडत हो पाय म्हजो धोत्तलो धरचो ना कांय खबर ना म्हणटले ते भुरग्यांक कॉन्फिडंट आहा रायट ते आपल्याचे पायक वळखता रायट येस कित्याक ते पायक वळखता ताका कॉन्फिडंट आहा ते स्ट्रॉंग आहा ताजे सेन्सीस ताका डॉमिनेट करचे नाय इवन हायट हांवूच पळयता म्हजो घोव म्हज्या चेड्याक वयर उखलिता आनी तो ताका धरता यू नो तेज्या दोळ्यांचेर एक फियर ना कांय टेन्शन ना ना मू तो दिमी घालून रडना ना मू तो हें करना तो हॅप्पी जॉयफूल आहा कित्याक ते कॉन्फिडन्स आहा ताका कितें जावं म्हजो दाडा म्हाका धरतलो सो सेम कॉन्फिडन्स आमकांय आसूंक जाय आमचे बापाचेर ताचे फेथाचेर ताचे उतराचेर तोच फेथ आमचे भितर घातला सेम मेजर ऑफ फेथ ताणें ताजोच फेथ आमचे भितर घातला गॉड कायंड ऑफ फेथ थँक यू लॉर्ड जीसस सो जितले तूं बापाक वळखता जितले तूं ताचे मोगान तूं रिगता एवरी डे तूं ताचे सेप ओडून घेता when we know God's word and his love for us believing become natural and doubting becomes hard थँक यू लॉर्ड जीसस आता एक्झाम्पल सिस्टर कोणी आमकां कोणे येवन सांगले तुमचे घराचेर कस हा तुमचेर कस हा तुमी केन्नाच वयर सोदची नाय आमचे सेन्सीस आतां आमचेशी उलयतली ना न्हू आतां आमी स्मायल दितली विथ कॉन्फिडन्स कित्याक आमी जाणाय कोणाचेर कॉन्फिडन्स आहा आतां जेजूच्या उतराचेर कित्याक जेजून म्हटलां ही बिकेम अ कर्स फॉर अस and has redeemed us. Galatians 3:13-14. He has redeemed us from the curse of the law. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. So, आम्ही कालचेच शिकला, right? Thank you, Lord. कोणाक कितें शेअर करपाक जाय सिस्टर Dana, you want to add something? Thank you, Jesus. No, Ida. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Sister Connie, कोणाक कितें म्हणपाक सांगपाक जाय? Thank you, Jesus. आता एब्राहमाचो स्टेटमेंट आमकां उडगा सुचतलो He was absolutely sure that God would be able to do what he has promised. And आता by the finished work of Jesus, all his promises are yes and amen. So आता आमी absolutely sure आसोंक जाय, right? जितले फावटी आमचे सेन्सीस आमचेशी उलयता, आमचे फ्लॅश आमचेशी उलयता, आमी
आमी शुअर आसोंक जाय की आमचे फेथ सेन्सान आमकां ऑलरेडी डेपॉझिट केला सगळे प्रॉमिसीस आर येस एंड एमेन. हांव जाणा म्हजो देव कोण तो. हांव जाणा इवन म्हजेशी रिपोर्ट्स उलोवं, इवन म्हजेशी बँक स्टेटमेंट उलोवं, इवन म्हाका कोणें कितें म्हणूं, हांव जाणा की देवाचें उतर सांगता की आमी अनफेथफूल जायत पूण तो फेथफूल. हांव ताच्या भावार्थार कॉन्फिडन्स आहा. हांव ताच्या मोगार कॉन्फिडन्स आहा कित्याक हांव जाणा म्हजो बाप कोण तो. हांव जाणा म्हजो जेजू कोण तो. हांव जाणा म्हजो पवित्र आत्मो कोण तो. थँक यू लॉर्ड जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. कोणाक कितें सांगपाक जाय? थँक यू लॉर्ड जीसस. Sister, येस येस सिस्टर. even Noahचे example ना या चुकून लागता न्ही. येस येस सिस्टर मीना. जायते एक्झाम्पल आहाय. इवन नोहाक जेन्ना देवान सारकी मेजरमेंट दिल्ली आर्क बांदपाक, तेणें आर्क बांदपाक स्टार्ट केल्लो डेजर्टान मावंटनाचेर. आनी सगळे तेका हांसताले रायट. इवन ताणें गॉस्पल ऑफ रायचियसनेस प्रीच केलो पूण कोणें एक्सेप्ट केलो? कोणें करूंक ना. ओन्ली 8 पीपल एंटर्ड इन द आर्क. तो फेथ सेन्सान ऑपरेट जालो, बाकी सगळे फ्लॅशान ऑपरेट जाले. हांवें धाकटें डेक्लरेशन बरयलां. वी कॅन से आय वॉक बाय फेथ नॉट बाय सायट. I will not doubt, for my God is faithful. I fix my eyes on Jesus, the author and finisher of my faith. Amen. तुम्ही मुळे अनम्यूट करून. Thank you, Jesus. I walk by faith, Walk by faith, Not by not by sight. not by sight. sight. I will not doubt, I will not Will doubt, not I will for not my doubt, God is for faithful. my God is faithful. for when I Oh fix my my God is eyes I faithful. fix I my eyes on eyes on Jesus, Jesus, on the Jesus, author 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 and and finisher of and finisher my faith. finisher of my of my faith. faith. Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सो आता आमचे सारखे काळजान रिकले फेथ सेन्स आणि आमचे सेन्सेस. थँक्यू लॉर्ड जीसस. थँक्यू होली स्पिरिट. कोणी थँक्स गिविंग प्रेयर करता? ओके हांव करता. ओके. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord Jesus, for your living word that never ever returns to us void. Thank you, my Lord Jesus, that you reminded us through so many examples that faith pleases you. Your faith that is in us pleases you. We thank you, Lord Jesus, for Peter who walked on water when his eyes were fixed on you, my Lord, but began to sink when his senses took over. Thank you, Lord Jesus, for teaching us, for giving us the examples on the disciples who saw the demon possessed boy and they doubted, Lord. They listened to their senses, what they could see, what they could hear, and they allowed the doubt. But you showed us that faith is greater than fear. Lord, we thank you for the example of Abraham who did not consider his body, his own body. He did not consider Sarah's womb, but was fully convinced, was fully confident that what you have promised, you would perform. We thank you, Lord Jesus, for Joshua and Caleb, who saw the same giants as the 10 spies saw, but they chose to see with faith. They operated in faith sense and they entered in the promised land, my Lord. And thank you, Lord Jesus, for our daily lives, whether it is sickness, finances, relationship, or forgiveness, where our senses may scream about facts. But Lord, your words stand as an eternal truth. We give you thanks, Lord, because today we are reminded
that faith is our sixth sense. Facts may change, but your word never changes. We thank you, Lord Jesus, that you are the author and the finisher of our faith. Holy Spirit, thank you for keeping us rooted in your word so that doubting becomes difficult and believing becomes easy. We give you all glory, all honor, and praise to you, our Lord Jesus Christ. In the mighty name of Jesus, we pray, Amen. Amen. Thank you, Jesus.